देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. जुआवाचो आविस्फोर्ता वोड 1-10. जेसून फारिसेवांक म्हणलें, हांव तुमकां सोच सांगतां, जो मेंढऱ्याच्या गोट्या दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी नागवणो, पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्याचो गवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढऱ्याक तो आपापल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढऱ्याक भायर हाडटूच तो ताचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो वळखतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ती वचनात पूण ताची सोरशिल्ली ती पळोवन वेतात, कित्याक पोरक्यांचो ताळो ती वळखनात. जेसून तांकां ही वोपार सांगली, पूण जे तो तांकां म्हणटालो ताचो ओट तांकां मेळना. देखून जेसून आनीक एक फावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोच सांगतां, हांव मेंढऱ्याचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागवणे, पूण मेंढऱ्यांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जोर कोण भितर सरत ताचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरोवंक मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, तें तांकां सुबापणां मेळोशें करचे खातीर आयलां. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजू एक व्हडली उगडावणी कोत्ता. हांव बरो गवळी. मेंढरांक रावंक एक जागो वो घर आसता. हे सुवातेर मेंढरां विसो घेतात आनी हे सुवातेर मेंढरां सुरक्षीत असतात. जशीं मेंढरां ह्या जाग्यार सुरक्षीत असतात तशेंच आमी जेन्ना जेजूच्या जिवितांत असतात तेन्ना आमी सुरक्षीत आसतलोय. दुस्मान आमकां गिरासूंक शकचो ना, देंवचार आमकां ताळणेन घालूंक पावचो ना. वादळ मोड आयल्यार आमकां भिरांत दिसची ना. दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा, हांव मेंढऱ्याचें दार. घडयेक जेजू आमकां सांगता, जशीं मेंढरां रावतात त्या जाग्याक दार आसता, तेच तरेन आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक जेजू आपूण दार जाता. पूण हाका आनी एक अर्थ आसूंक शकता. जेन्ना राखणे मेंढऱ्याक घेवन दोंगरार, शेतांत वो दुसरे सुवातेर चोरवाक व्हरतात तेन्ना रातचे मेंढराक घेवन थंय ते रावतात. मेंढराक सुरक्षीत दवरूंक थोडे पावटी दोळींनी दवरतात. वो सुरक्षीत जागो सोदून काडूंक तातूंत तांकां दवरतात. ह्या दोळींत दार आसोन तेन्ना राखणे ते दोळी भायर न्हिदतात आनी आपूण दारवटो कशे रावतात. मेंढराक गिरासूंक दुसरीं जनावरां येता तेन्ना तांकां राखूंक न्हिदलोले गवळी जागरण करून राखतात. जेजू आपूण असलो दारवटो म्हणटा. आमकां कोणूय गिरासूंक आयल्यार पयलीं ताणें जेजूचेर जैत व्हरोंक जाय, कित्याक मोगान जेजू आमची सुरक्षा करता. ताचे बरोबर ताच्या हिंडांत